सोर पदवीदार, सोर शक्तिवंत एकल्याच देवाक आनी सोर वस्तूच्या रचणाराक आनी सांबाळणाराक आनी ताचे भोव परिशुद्ध नांवाक मोहिमा आनी वाखाणणी सासनाच्या सासनाक आमेन. गालेसीकारांक आवेसवर 1:6 ते 8 वड. देवान तुमकां क्रिस्ताची दयाळाय भोगूंक आपयल्या. ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणलोलें नाच, पूण तुमकां गोंडोळांत घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान धोनसोवंक सोदतात तसले मनीस तुमचे मदें उपजल्यात. पूण आमी तुमकां पोरगोट केलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय, आमीच जावं तो वो स्वर्गांतल्यान आयलोलो तो एक देवदूत जावं, दुसरें एक शुभ वर्तमान पोरगोट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं. देवाचें उतर जाणा आसलोल्या सगल्यांक देवाच्या उतरांतल्या ह्या भागाची बरी वळख आसा. मोगाच्यानो इजायास प्रवादी जोजफ पुन्नार, जाका देवान धाडलोलो तो 2005 वर्सां थावन देवाच्या राजाची बरी खबर ह्या संवसारांत पोरगोट करीत आसलो. हो संदेश येवचे आसा त्या देवाच्या राजा विशीं जावन आसा. देवाचो सूड जो ह्या पृथ्वीर आसलोल्या नोश्ट्यांक चेस्ता ती खबर आनी चक्रवर्ती जावन राज चलयतल्या ताच्या पुताच्या मोहिमेवंत राजवटकेची खबर. पोळे तो आपले मोहिमेंत येता. व्हडलो संदेश जो परगट करता की सगल्यांचो धोनी सोर पदवेदार देव बाप आपल्या भुरग्याची भेट करूंक येता. काशाताची जी कोण ताका आशेवन रावतात तांकां शेवटाच्या काळार उगडापी जावची आसा. ती तयार केल्ली सोडवण फावो करूंक देवाचो पूत येता म्हूण सांगता ती बरी खबर. इजायास प्रवाद्यान ही बरी खबर घोटली. जायत्या लोकांनी ही बरी खबर आयकली आनी थोड्यांनी ती मानून घेतली. पूण हेर जायते जाण आसात जाणी ही खबर नाकारली. आतां जी बरी खबर आयकूंक येतात तांचे मदेकांत आडकोड्यो उत्पन्न करूंक आनी जाणी ही बरी खबर आयकून आपल्या घरा परतुल्यांत तांची चिंतना घुस्पा गोंदोळांत घालूंक जायते पंडीत, शिकोंडार आनी सोबेचे अधिकारी गालासीकारांक आवेसवर 1:6 ते 8 जें हांवें आतांच वाचलां तें देवाचें उतर काडून दाखयतात. देवाच्या उतराची दुसरी समजोणी आयकून जायतीं जाणां तांच्या फासांत सांपडून वांकडे वाटेन गेल्या. ह्याच कारणाक लागून जायते अधिकार आसलोले जियोनाचे विरुद्ध निशेध मारतात की जियोन दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करता आनी हाकाच लागून देवाच्या उतरा प्रमाणे ती शिराप पडलोली जावन आसात आनी तांचे तांय एक खोटो ओत्मो आसा म्हूण जियोनाचेर आरोप मांडटात. ह्याच खातीर देवाचे बाजूक उबे रावन हें देवाचें उतर आमी तपासूंक फावो. आमी म्हूण जांचे विशीं ह्या उतरांत उल्लेख केलोलो आसा ती कोण जावन आसात? दुसरें शुभ वर्तमान कोण परगट करता काय? खरें म्हणल्यार देवाच्या भुरग्यांनी ही शिराप पडलोली मनशां कोण ती वळखुचो वेळ आतां आयला. मोगाच्यानो ह्या देवाच्या उतराचो उपयोग करून कशे परी अधिकार आसलोले धर्मशास्त्री
पास्टर्स लोकांक वांकडे वाटेन व्हरूंक आपल्या फासां सांबाळायतात ते हे देवाचें उतर सांगतात. ते 8वे वडीचो उल्लेख करतात जी अशें सांगता, पूण आमी तुमकां पोरगोट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय आमीच जावं तो वो स्वर्गांतल्यान आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान पोरगोट करीत जाल्यार देवाचो शिराक ताचेर पडो. त्या उपरांत ते लोकांक विचारतात की जीं ती सोबांनी आयकत आयल्यात तीच बरी खबर जियोनांत आयकल्या काय म्हूण. खरें म्हणल्यार ह्या प्रश्नाचो जबाब जावन आसतलो ना. उपरांत ते विचारतात की जाणी हें पोरगोटलां जे हें पोरगोट्टले आनी जे कोण हें पोरगोट्टात ते सगळे शिराक पडलोले म्हूण तुमकां दिसून येता. पूण क्रिस्तांवां जीं हें आयकतात तांणी हें देवाचें उतर एक पावट लेगून तपासूंक ना आनी तशें करूंकय तांचें मन ना. सोबा देवाच्या उतरा विशीं कितें सांगता तें तांणी तपासून तांकां विचार केलोलो जाल्यार इतली सोगोड चुकीची शिकोवपां आनी फोट्यो आतारार तावन येवच्यो नासल्यो. हांगा देवाचें उतर सांगता, आमी तुमकां पोरगोट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर दुसरें एक शुभ वर्तमान. हांगा ही आमी म्हूण पासल्ल्यान ती कोण जावन आसा? हे याज्ञिक, पास्टर्स, धर्मशास्त्री आनी कॅरिस्मॅटीक शिकोवणार जावन आसात काय जे शुभ वर्तमाना वरवीं भावार्थाचो एकवट घडटात? मोगाच्यानो बरी खबर आमकां कोणें परगट केल्ली. ही बरी खबर आमकां पावूंक हो वावर देवान कोणाच्या स्वाधीन केला? देवाच्या उतराची इल्ली पासून समजणी तुमकां आसली तर तुमकां समजतलें आसलें की हें येशू क्रिस्ताचें शीस म्हणून. मोगाच्यानो बरी खबर म्हणल्यार कितें? लुकाचें शुभ वर्तमान 16 वळ. समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण जुआंवाच्या काळा पर्यंत चलताल्यो ते मेरेन देवाचें राज पोरगोट जाता आनी तातूंत भितर सरूंक सगळीं नेट करतात. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे स्पश्ट जाता की मोइसेसांतावन जुआंव बाप्तिस्त पर्यंत देवान आमकां आपले प्रवादी धाडले आनी ह्या उपरांतूच देवाच्या राजाची पोरगोटणी सुरू जाली. शुभ वर्तमान वाचतना जायते वाचपांनी आमकां दिसून येता जे सोमी येशू क्रिस्तान पोरगोटूंक सुरू केलें. जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. आनीक होच जावन आसलो तो विशय जो येशू क्रिस्तान 3.5 वर्सां पुरगोटलो. ताणें फकत हो एकूच विशय पुरगोटलो, तो म्हणल्यार देवाचें राज. देवान आपल्या भुरग्यां खातीर तयार करून दवरलोल्या देवाच्या सासनीक राजा विशीं येशू क्रिस्तान आमकां सगळें शिकयलें. आपल्या भुरग्यां पासत देव बापान तयार करून दवरलोल्या सासनीक जिविता विशीं, पातकाच्या गुलामपणाचे सुटके विशीं, मरण आनी कुसवणेतावन सुटका जोडचे, देवाचे सोडवणेचे करणे विशीं, देवाचे कुशे विशीं आनी देवाचे येवजणे विशीं, देवाच्या मोगा विशीं आनी आमच्या बाबतींत देव आशेता त्या सपना विशीं सगळें ताणें आमकां शिकयलें. मोगाच्यानो 3.5 वर्सां ताणें ह्या पृथ्वीर देवाचें राज परगटलें आनी शेवटी आमचीं पातकां आपले कुडीर घेवन ताणें आमच्या पातकांचें फारीकपण करूंक आपल्याच रोगता उदेशी
आपलो जीव आमचे खातीर खुर्सार समर्पण दिलो. आपलो जीव समर्पण दिवन आनी आपले रोगत वारोवन सोडवून हाडटा ते पातकांचे बोगसोणे ताणें फावो केले. पूण देवान आदींच बरोवन दवरलोल्या आनी थारायलोल्या प्रमाणे तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जालो. ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तो जेन्ना ह्या पृथ्वीर 40 दीस दिश्टी पडलो ताणें आपल्या शिसांक शिकयले आनी स्वर्गार चडोवन वेचे वेळा आदीं ताणें 3 कामां तांच्या स्वाधीन केली. माथेवाचें शुभ वर्तमान 22 28 वड 19 आनी 20. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक मोचे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी परिशुद्ध आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात सदांच सदां होय काळा युगाचे संपाडणे पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. तर शिसांनी कितें म्हूण शिकयलें? परिशुद्ध आत्म्याचे उर्बेन तांणी देवाच्या राजाची बरी खबर आनी येशू क्रिस्ताची शिकवण परगटली. शिसांनी ह्या संवसाराची गिरेस्काय मेळून घेवंक ह्या संवसारांत कसलो तरी फायदो मेळोवंक ह्या संवसारी जिविताची मोहिमा एकठांवंक वेव्हार धंदो स्थापन करूंक ह्या संवसारांतल्या लोकांची मोहिमा जोडून घेवची राटावडी विशीं परगट करूंक ना. तर देवान आमकां उगडापी केल्या ती बरी खबर जावन आसा आमचे सोडवणेची. आमकां मेळून घेवच्या सासणीक जिविता विशीं जावन आसा ती खबर. आमचे पुर्वज जे मरण गेल्यात आनी पुनर्जिवंत जावचे आसात आनी आमी जी जिवी आसात आनी आमकां रुपांतर मेळचें आसा त्या विशीं जावन आसा ती खबर. ती खबर देवाच्या भुरग्यां विशीं जावन आसा जी ही सोडवण आपली करूंक वावरता. देवान तयार केल्ली सोडवण एक सोडवण जी दोळ्यांनी पळोवंक ना म्हूण कानांनी आयकूंक ना. आपल्या भुरग्यां खातीर देवान कितें तयार करून दवरलां तें खंयच्याय मनशान समजून घेवंक ना. ती आपली करूंक देवाच्या भुरग्यांनी कशी तयारी करूंक फावो त्या विशीं जावन आसा ही खबर. कशे परी आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक फावो, कितें आमी जाणा जावन घेवंक फावो, कितें करची गरज हें सगळें सोमी येशू क्रिस्तान आपल्या शिसांक शिकयल्लें आनी हें येशू क्रिस्ताच्या शिसांनी आख्ख्या संवसारभर परगटलोलें. तांणी सोडवणे विशीं आनी येशू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरचे आदीं आदारलोल्या ह्या पातकांचे बोगसोण्या विशीं आदावाक थावन तें आतांच्या काळा पर्यंत देवाच्या भुरग्यांक मेळचें आसा त्या नितिवंतपणा विशीं आनी सोमी येशू क्रिस्ताच्या खुर्सार मरणा वरवीं मेळ्ळोल्या सगळ्या पातकांतल्या बोगसोण्या विशीं आख्ख्या संवसारभर ताणें परगटलें. शिसांनी आख्ख्या संवसाराक वचून येशू क्रिस्ताची बरी खबर परगटली. तांणी परगटलें की येशू क्रिस्त जो जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत तोच जावन आसा एकलोच सोडवणदार आनी जे कोण ताचेर सोत मानतात आनी ताच्या मार्गार चलतात आनी ताचे सगळे उपदेश पाळटात तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें. मोगाच्यानो बरी खबर जावन आसा जी शिसांनी परगट केली आनी जी परिशुद्ध पुस्तकार नव्या करारांत बरोवन दवरलेली आसा. ह्याच कारणाक लागून आमी म्हणलोलें
जे देवाच्या उतरान बरयलोलें आसा तें खंयचोच भीष्म अधिकारी बरे खबरेचो परगोडणार कॅरिस्मॅटिकाचो फुडारी वो आयच्या संवसाराचे पास्टर्स जे आज पर्यंत जिवे आसात ते जे आपणाकूच शीस म्हणटात तांचे कोणायचे विशीं न्हय. आमी हो शब्द वापरूंक अधिकार फकत शिसांकूच आसा. शिसांनी परगट केल्लें त्या शुभ वर्तमाना परस वेगळें शुभ वर्तमान जावन आसा. एक दुसरें शुभ वर्तमान एनादर गॉस्पल बरोवन दवरलेलें आसा. त्या स्वताच्या शुभ वर्तमानाचे विरुद्ध दुसरें शुभ वर्तमान परगट करतात ती कोण तें आमी तपासून काडची गरज आसा. कशे परी आमी हें तपासूंक फावो, खंयच्या आदाराचेर आमी हें तपासूंक फावो. मोगाच्यानो आयज लोकांची ही स्थिती जाल्या की जेन्ना ती देवाचें उतर आयकतात तेन्ना हें उतर देवांतल्यान येता की मनशांतल्यान येता ताचो वेगळोचार वो समजणी तांच्यान घेवंक जायना. देवाचें उतर जो कोणूय परगोडटा ताचेर रोकडीच बावाट दवरतात तसली जायतीं जाणां आयज आसात. त्या भायर आनिकूय जायतीं आसात की जे कितें सगळे अधिकारी परगोडटात तेच देवांतल्यान येता तें खरें सोत म्हूण जी दोळे दाखोवन सोत मानतात. हे भाशेन जायतो लोक ह्या अधिकाऱ्यांचे गुलाम जावन पावल्यात आनी ताकाच लागून कोणूच हे बारीकसाणेन तपासून काडूंक तोकूस घेना. तर कशे परी एकल्यान हाची तपासणी करूंक फावो. मोगाच्यानो जोआमाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 17वी वड म्हणटा. स्वता वरवीं तांकां संस्कार लोले कर, तुजें उतर सोत. तर ओमकीच एक शिकवण सारकी वो चुकीची ताची आमकां तपासणी करूंक जाय. तर तें आमी स्वताच्या आदाराचेर करूंक जाय. कितें जावन आसा सोत? सोमी येशू क्रिस्ताक सोत मानून घेवप आनी येशू क्रिस्ताच्या बापाक जो जावन आसा एकलोच खरो देव ताका सोत मानून घेवप हें जावन आसा सोत. सगळ्या भावार्थ्यांनी सोत मानूंक जाय की देवाचें उतर सोत जावन आसा. स्वताचे विरोध जे कितें आसा ती जावन आसा एक फोट. अशें तो सगळे जे देवाच्या उतराक विरोध करता तें जावन आसा एक फोट. तर एक घडणी हो विशय सारको आसा काय ना तो कसल्या आदाराचेर आमी तपासूंक जाय. देवाचे उतर जावन आसा सोत जे 4 पदवेदारान परिशुद्ध पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलें आसा. मोगाच्यानो कसलोच आधार घेवन तुमी हें तपासलें जाल्यार पासून तुमी आदलून पडटल्यात. देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणी आनी सगळी समजिकायेन शिकयता की देवाचें उतर जावन आसा सोत. ह्या पासत आमकां आनी दुसऱ्या खंयच्याच पुराव्याची गरज नाका. एदानाचे बागेंत दादलो फसवलो कारण ताणें देवान उलयलोलें उतर नाकारलें आनी सैतानांत तावन भायर आयलोल्या उतराचेर ताणें भावाट दवरलो देखून तें म्हणल्यार सैतानान उलयलोलीं उतरां. तो मोरणाचो आनी कुसवणेचो गुलाम जालो आनी आजून लेगीत दुखीन आनी खोंतीन बुडलोलो आसा. तर सगळें जें देवाच्या उतराक विरोध करता तें जावन आसा एक फोट. तर देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमी हें तपासूंक जाय.
इजायास प्रवाद्याचे पुस्तक 50 वोड 8 ते 9. तोर मोजी चितना तुमची चितना न्हय आनी मोज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. उलयता तो सूर पदवेदार. जितले मोडो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच आनी म्हजी चितना तुमच्या चितनावून व्हडती. मोगाच्यान एदनाचे बागेंत देवान मनशां कूड रचून हाडले आनी तांकां आपल्या दैवीक जिवितांत वांटेलीपण फावो केलें. ताणें आपलोच आत्मो तांकां दिलो. तर आपल्या परिशुध्द आत्म्या वरवीं देव आपली चितना मनशाचेर ओतता. पण मनशाची कूड ह्या संवसारांतली जांचे भितर कुसवणी आसा आनी ती सैतानाच्या नेमा खाला आसा. तर ह्या मासान मातयेचो नेम म्हणजे सैतानाचो नेम आसा. इदानाचे बागेंत जेन्ना पातोक आदारलोल्या मनशा पासून दैवीक जिवीत आनी आत्मो काडलो तेन्ना कुडीच्या आशेच्यो वंडोवण्यो जाग्यो जाल्यो आनी देखून मनशांचे जिवीत सदांच संवसारांतय वडोवन वेता. कुडीचे आशेच्या वंडोवण्यांक लागून मनशाचें काळीज जोड जाला. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या 9व्या आविस्वरांत नोवाच्या काळार आपल्या हाताच्या रचणेचो नाश करूंक देव तयार जालो ते आमी वाचलो. हाचें मुखेल कारण कितें आनी देव कित्याक कोंतीबोरीत जाल्लो काय? परिशुध्द पुस्तकार बरयल्लें आसलें की पृथ्वीर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोव्यो येवजण्यो घोडतात म्हूण. सोर पदवेदारान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सोर पदवेदार दुखी जालो आनी ताचें काळीज खंतोवलें. तर देवान तांकां कास लावंक आनी तांचो नाश करूंक मुखेल कारण म्हणल्यार तांची चितना नश्टी आनी वायटोवी आसली आनी मनशाचे वस्तूचेर आटापलोली आसली म्हणजे तांचे सवय मनशाची चितना आसली. आयज सगळीं मनशाचें चिंतप व्हड म्हूण लेखतात कारण मनशां आसात तीं मनशाचे गजालींचो मनशाच्या विचारांचो आनी मनशाच्या गुणांचो सांगात करतात. ते वसल्या जायत्या तत्वगिन्यानांक आनी विचारांक साथ दितात. पूण मनशाची चितना आनी देवाची चितना कधीच एक जावंक शकना. देखून परिशुध्द पुस्तक गवाही दिता की सैतान मनशांक तांच्या चितना प्रमाणे देवाचो विरोध करता तसल्यो करण्यो करूंक तांकां उर्बा दिता. येशू क्रिस्तान वेगवेगळ्या जाग्यांनी आपले सोंसचें आसा त्या कश्टां दुमाड्या विशीं आनी ताच्या उपरांत आपल्या मरणाची आनी ताणें भोगची आसा ते नाकारणेची बरे खबरेच्या बरोवप्यांतल्यान 3 पावटी परगट केल्या ताच्या विशीं घडये तुमकां वळख आसतली. एका सोमयार जेन्ना येशू क्रिस्तान अशें परगट केलें तेन्ना ताका कुशीन व्हरून ताच्या शिसान पेद्रून अशें म्हणलें, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. बरोवपांतल्यान हें जोर आमी मनशाचे नदरेन पळयल्यार ताणें कितें म्हणलां तातूंत आमकां कितेंच वायट मेळूंक शकता. ताचो गुरू जाचो तो अदीक मोग करतालो तो ताका सांगतालो की आपले दुस्मान आपल्याक बेगीनूच धरतले, तिपी उडयतले, केबाडां करतले, भोडयतले आनी जिवेशी मारतले म्हूण. तर सिमांव पेद्रू आनी हेर शीस जे ताचो मोग करताले
ते हाका कशे कबूल जातले आसले, कशे परी ते हे मानून घेतले आसले. हे आयकतूच पेद्रूचें काळीज उचामोड जालें. देखून पेद्रून म्हणलें, केदनाच ना सायबा, हे देव तुका केदनाच निर्मिना जावं. तर आतांच्या संवसारांत पेद्रूच्या विचाराक कांयच वायट ना. आनी हे मनशाच्या गिन्यानाचें चिंतप स्विकारता आनी तोखणाय करता. पूण येशून ताका कितें सांगलें? म्हजे मुखावेलो वच सोयताना, हांव आदलून पडूंक म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातोर तूं. कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. ताणें म्हणूंक ना तुजें चिंतप देवाचें न्हय व तें सोयतानाचें. भोगोर मनशाचें अशें म्हणलें. तर आमची चिंतना मनशाची करून देंवचार आमकां देवा कडसून पयस व्हरता. आमच्या मनशाकुळाच्या चिंतना वरवीं ताचे विरोध कर्ण्यो करून आमी दैवीक येवजणेक एक आडखळ जाता. आयच्या संवसारांत मनशाच्या चिंतनाक खूब व्हड मान दितात. त्या पासत मोगाच्यान दुसरें शुभ वर्तमान म्हणल्यार खंयचें? आमी चवकशी करची गरज की जीवन परगडटा तें वो जे जीवनाची निंदा करतात ते परगडटात तें शुभ वर्तमान. तर आमकां देवा कडसून ही दैवीक चिंतना मेळूंक जाय. हाची खात्री आमकां परिशुद्ध आत्म्यान दिवंक जाय. तर आमकां ही चिंतना मेळची फकत परिशुद्ध आत्म्या वरवीं काय? जाणवाय 22:9-17. तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर थावन तुजो परिशुद्ध आत्मो फाटोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खोशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो? होय, जांचे ताईं परिशुद्ध आत्मो आनी जाणवाय आसा, फकत तीच देवाक कितें मानता तें वळखूंक शकतली आनी देवाचे कशे प्रमाणे बरी खबर खंयची आनी ताची आड खंयची ती वळखूंक पावतली. तर ह्या बुन्यादीचेर आमी शुभ वर्तमानांत आयकता ते देवाचे बरे खबरेची चवकशी करूंक जाय. मोगाच्यान सोबेचे पंडीत व विद्वान जे जीवनाच्या विरोध बोगलांडां घालतात, जीवनाचेर देव निंदेची आरोप घालतात, फटकिरे आरोप मांडटात, तांणी शिकयलोल्या शुभ वर्तमानांत आसलोल्या उणेपणाची कोणे तरी चवकशी केल्या? इश्टानो, आतां आमी जायतीं उदाहरणां पळयतले जी गोवाय दितात की जी जीवनाचेर आरोप करतात तीच खरेपणी वेगळें दुसरें शुभ वर्तमान शिकयतात. They teach another gospel. Matthew 19:4-5. ताणें वसो जाबाब दिलो. तर वरोबाक तावन रोजनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातली. अशें तुमी वाचूंक ना? येशू क्रिस्तान आदी कधीच करूंक ना ते परी जुदेवांक प्रश्न केले. तुवें तें आयकूंक ना? कितें म्हणलां तें तुवें आयकूंक ना? तूं तें शिकूंक ना काय म्हूण सोम्यान विचार करूंक ना? बोगोर कितें बरयलां तें तुवें वाचूंक ना? अशें ताणें विचारलें. हें खंयसर बरयलां? उत्पत्तीचें पुस्तक 22:27. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आनी परतून उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 22:24 वड,
ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. मोगाच्यानो अशें म्हणप कारण कितें? परिशुद्ध पुस्तकाचे पंडित आयचे विद्वान परिशुद्ध पुस्तकाची बेपर्वा करतात. ते परिशुद्ध पुस्तकाचे पंडित उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले कांय आवेसवर म्हणगे आवेसवर 10 ते 12 लोककथा म्हूण शिकयता. ताचो अर्थ म्हणल्यार ते सोत न्हय. ते म्हणटात की ही पुस्तकांतली उतरां त्या काळाच्यो चाली आनी शिकोवणेच्यो रिती पळयोवन भावार्थाचे किरीत संबंद शिकोवचे खातीर वापर करून बरयलोल्यो परिशुद्ध पुस्तकांतल्यो काणयो जावन आसात. त्यो आनी कांयच न्हय भोगोर हांगा थंय थावन उधार घेतलोल्यो कोल्पणीक काणयो ज्यो परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलोल्यो आसात. पूण हांगा येशू क्रिस्तान कितें म्हणलां? तो विचारता, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कितें बरयलां तें तुवें वाचलां? तें कितें म्हणटा तें तुवें वाचलां? तर उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बरयलोलीं आसात तीं उतरां सोत म्हूण येशू क्रिस्त आमकां शिकयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जें कितें बरयलां तें जावन आसा देवा बापाचें सोत उतर. पूण परिशुद्ध पुस्तकाचे पंडित विद्वान कितें शिकयतात? ते म्हणटात हें कांयच घडून येवंक ना. त्यो खऱ्यो गोंड्यो न्हय, पूण त्यो सगल्यो काणयो. तें बरयलेलें आसा तशेंच तुमी वाचचें न्हय. आयच्या काळार पंडित अशें शिकयतात. तर कोण शिकयता हें दुसरें शुभ वर्तमान? मोगाच्यानो अदीक पुरावे मेळून घेवंक खंयच वेची आमकां गरज ना. हालींच जियोनाचेर आरोप मांडटात त्या सभेच्या वडिलांन सांगलां की देवान मनशाक रचूंक ना. तुमी हें पत्रांनी वाचलां आसतलें, तें टीव्हीचेर पडयलां आसतलें. ताणें म्हणलां 100 दिसांनी विश्व रचूंक देव एक जादूगार न्हय. तो जादू करची बडी घेवन उबो आसूंक ना. बोगोर सोर रचना व्हड स्फोटाचो एक परिणाम जावन आसा आनी मनशां माकडातावन आयल्यात. चार्ल्स डार्विनाची कल्पना जायत्या सायंटिस्टांनी विज्ञानिकांनी नाकारली. पूण सभेचे अधिकारी जे कोण देवाच्या भुरग्यांक देवान मनशांक रचला हें शिकोवचे आसले तेच देवान मनशांक रचूंक ना, पूण मनीस माकडातावन आयला अशें शिकोवन आपुणूच फास मांडटा. दुबावा वीण देवाचें उतर शिकयता की देवान आमकां रचल्यात. दादलो आनी बायल कशी देवान आमकां रचल्यात आनी तो जावन आसा आमचो बाप. तर आतां म्हाका सांगात, दुसरें शुभ वर्तमान परगट करता तो कोण? जीवन न्हय, बोगोर देव आमचो बाप अशें जीवन शिकयता. आमकां देवान रचल्यात अशें आमकां जीवन शिकयता. दादलो आनी बायल कशी देवान आमकां रचल्यात म्हूण जीवन आमकां शिकयता. त्याच परी दादलो आनी बायल जांकां देवान जोडल्यात ती सदांच सांगाता आसची म्हूण जीवन शिकयता. तशें तर जीवन भावार्थी जावन आसात जे देवाचें उतर सोत मानतात आनी बरयलोलें आसा तेच परी शिकयता. तर दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता तो कोण? जाचे सवें देवाचें उतर आसा, जी देवाच्या बाजूक उबी रावन विचार करतात तांकांच तें समजतलें. मोगाच्यान देवाचें उतर
नाकारतात ते न्हय फकत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बरोवन दवरलां ते नाकारतात, पूण साबार वर्सां सांगातान शिकोवन घेवन आनीक सोद केल्या उपरांत म्हणजे सेमिनारींत 10 ते 12 वर्सांचे शिकप करून PhD मेळोवन घेवन आनी जी तांणी जायतीं वर्सां वाचल्यात त्या जायत्या पुस्तकांच्या आदाराचेर अदिकूय सोद करून म्हणजे तांचें सगळें जिवीत सोद करून आनी शिकोवन घेवन सारल्या उपरांत शेकितें कितें थाराव घेतात ते सांगतात, परिशुध्द पुस्तक जशें बरोवन दवरलां तशेंच तें स्विकार करिनाकात. ताची समजणी तशी न्हय. ते म्हणटा की त्या काळाच्या चाली आनीक रीत रविसांची संदर्भाची वळख घेवन त्या काळाच्या भाशेच्या कोटीन अर्थाचो वापर, त्या काळाच्यो रिती, तांची सायकॉलॉजी, त्या काळाच्यो चालत्यो संवयो आनी इतिहास शिकल्या उपरांतूच आमकां ताची समजणी मेळटा. मोगाच्यानो अशें आसा तर आमी देवाक एक व्हड फसवणार म्हणून फावना. देवान आमकां परिशुध्द पुस्तक कित्याक दिलां तर आमकां संवसारी शिकवण आनी विचार शिकची गरज आसली जाल्यार परिशुध्द पुस्तकांत तांचें समर्थन करूंक जाय आसलें. तशें आसलें तर मनशाचे विचार प्रचार करूंक परिशुध्द पुस्तकाच्या सुवातेर देव ही संवसारी पुस्तकां आमकां दितलो आसलो. पूण देव जर परिशुध्द पुस्तकांतल्या उतरांच्या नाकारणेक परवानगी दिता जाल्यार ताणेंच उलयल्लीं उतरां नाकारून तो एक घातकी वो फसवणार जातलो. पूण आमचो देव घातकी न्हय. तो जावन आसा सत. देवाचे होर एक उतर सत. देव आमचो बाप जो मोगान भरलेलो आसा. देवाच्या भुरग्याचे सोडवणे विशीं परिशुध्द पुस्तकार बरयल्लीं उतरां समजूंक दुसऱ्या आनी पुस्तकांची गरज ना. आमकां तांची गरज आसा म्हूण सांगता तर आमचो देव एक फसवणार अशें आमी म्हणचें पडटलें. वो तो आपल्या उतरां थंय प्रमाणीक ना आनी त्या पासत सत सोदूंक आमी दुसरे सुवातेर पळोवचें पडटलें. पूण आमचो देव फसोवचो ना. मोगाच्यानो मुखेली सभाच्या क्रिस्ती पंडितांनी परिशुध्द पुस्तकांच्या विद्वानांनी दिल्ल्या तांच्या खासगी समजणेक लागून देवाची जायतीं उतरां पोलकी आनी अर्थ नासलेली कशी करून शिकयल्यात. तर हें दुसरें शुभ वर्तमान कोण शिकयतात. परतून सुटकेचें पुस्तक आवेसवर 14:21 ते 29 वडीत अशें बरयल्लें आसा. आमी मन दिवन आयकुया. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर पातळायलो आनी सोर पदवेदारान रातभर उदेंत तिगतावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोचे सगळे घोडे, ताचे रानगाडे आनी ताचे घोडेस्वर तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फाटया पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सोर पदवेदारान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची धुसफोट केली. तांच्या रानगाड्यांची छाकां चलोना जाली. हे पोरी फुडें तांक मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायेलाच्या फुड्यांतले आमी पडून वचुया. सोर पदवेदार इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोर पदवेदारान
मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वरांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पातळयलो आनी फाटीं फुट्टाना दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार पडतलो. पडून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोर पोदवेदारान तांकां दोर्या मदींच भोगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोर्यांत भितर सरलोल्या फेरोयाच्या रणगाड्यांक, घोडेस्वरांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यंत वाटावलो ना. पूण इस्रायलाच्यो धुवो पांय भिजोयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्या आनी दाव्या दुर्गां वरीं उदकां रावलीं उबी. हें जावन आसा देवाचें उतर. पूण जियोनाचेर आरोप घालतात त्या गुरू बदल्या कोणे एकल्यान तरी हें देवाचें उतर जशें तें बुरोवन दवरलेलें आसा तशें ताचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार ताची चवकशी करात. सेमिनारींत कितें शिकयतात काय? तांच्या शिक्षणाच्या सोदेंत तांकां कितें मेळना काय? ते म्हणटात हातूंतलें खरेपणी अशें कांयच घडूंक ना. बोगोर ते म्हणटात इस्रायल पोरसां दिमीभर उदकांतल्यान पळोवन गेली. तांचे फाटीक लागलोले ते इजिप्तकारांचे घोडे ओस्कूत जाले. हे फकत इतलेंच म्हूण ते सांगतात. पूण ती एक व्हड घडणी कशी बरोवन दवरल्या. आनी ते म्हणटात जेन्ना तांकां साल्वार केल्ले तेन्ना ती व्हड अजापाची गजाल जाली परी बरोवन दवरल्या. पूण तांचे पोरमोणे वसलें केन्नाच घडोवंकूच ना. पूण ती एक वाडोवन चडोवन बरोवन दवरलेली गजाल. वसली शिकोवण क्रिस्ती पंडीत आनी सेमिनाऱ्यांत शिकयतात. गुरू जातात त्या पंडितांनी हेंच तांच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलां. तांची पुस्तकां वाचल्यार ते तुमकां समजतले आनी ते कितें म्हणटात. आतांच्या काळार हांचेर कित्याचेरूच आमच्यान भावार्थ दवरूंक जायना. हें त्या काळार देवा विशीं आसलें. तांचे समजणे प्रमाणे आनी तांच्या दृश्टिकोणा प्रमाणे बरयलोलें. पूण आमी एक संसद कशी भावार्थान अदीक खूब वाडल्यात देखून आमी तें त्याच प्रमाणे स्विकार करूंक जायना. त्या पासत देवाचें उतर आमी हे परी स्विकार करूंक नजो. आतां आमकां सांगात दुसरें शुभ वर्तमान कोण शिकयता? भोव व्हडल्या देवान हे घडणे विशीं परिशुद्ध पुस्तकांत जायत्या भागांनी बरयलोलें आसा की देवान विजमीत करून दोर्या सुकयलो आनी इस्रायल पोरचेक पोलतोडी व्हेली आनी ताणें उदकाची दुर्गां करून ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावयली. आनी जायत्या सुवातांनी उदका पोंदाक विज्ञानीक इतिहासीक पुरावे आसात जे विज्ञाना वरवीं सिद्ध करतात की इस्रायल पोरजेच्या फाटीक लागलोले ते इजिप्तकारांचे घोडे उदकांत बुडले. पूण शुभ वर्तमान शिकयता ते एक गुरू जे आपूण स्वताचे शुभ वर्तमान शिकयतात असो दावो करून लोकांक फटयतात. तांणी देवाच्यो सगल्यो करण्यो नाकारल्यात. तर कोण खरें शुभ वर्तमान शिकयता आनी कोण दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता? परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरल्यात त्यो करण्यो ज्यो पयल्या एक्झोडसान घडल्यात आनी जश्यो त्यो परिशुद्ध पुस्तकांनी बरोवन दवरल्यात तश्योच त्यो घडल्यात म्हूण जीवन भावार्थी परगट करतात. देवाच्या उतरांतलें एक ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायल्ली एक सुपुर्ली कूर लेगून जीवनान बदल करूंक ना आनी कधीच करचेंय ना. जीवन हें सोप मागता. पूण ते यादनीक वडील
आणि हेर जे जीवन दुसरे एक शुभ वर्तमान पोरगोट करता म्हणून आरोप घालतात ताणी आपल्या पाटलावदारांक देवाचे सोत उतर नाकारूंक शिकयला आणि शिकयत आसा मोगाछान देवाच्या उतराची सोबेमाजार नाकारणी आणि निंदा सिद्ध करतात तसली जायती उदाहरणां आसात. ते म्हणटात की जायते मनीस जांचो परिशुद्ध पुस्तकांत उल्लेख केलेलो आसा ते आसूंकूच ना. ताचो अर्थ असो की ते काणयेंतले फकत काल्पनीक पात्र जावन आसात. उदाहरण हालींच एका व्हड पंडितान म्हणलां की जॉब एक काल्पनीक पात्र जावन आसा म्हूण. ताचेर घातलेल्या दुबावाक लागून आपल्या उर्बेवंत आयकुप्या मुखार आपणे केल्ले घोशणेंत तो फाटीं फुडें जातालो आनी गोंडोळाक सांपडलो. एका जोम्याचे लोक जे आदी देवाचे उतर सोत म्हूण सांगून आपल्या आयकुप्यांक आपल्या कंट्रोलान दवरताले ते आतां जॉब एक कल्पनीक पात्र जावन आसा म्हूण सांगून देवाचे उतर सोत म्हणलोलो हो दावो नाकारतात. तेन्ना तो एक वाद उत्पन्न जाता. तर ताका सोबेमाजार आपलो विचार कित्याक बदलचो पडलो. कारण जांचे काला तो आसा ताणी ते मानून घेवंक ना. तो उक्तेपणी दुबावान जाहीर करता की जॉब एक काल्पनीक पात्र आसलो म्हणजे जॉब म्हणलोलो आसूंकूच ना. जॉब फकत बेस्तोच एक निर्माण केल्लो ബൈബിളിലെ പാത്രം. ജോബിന്റെ കഥയിൽ സാത്താൻ ജോബിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ജോബ് ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ജോബിന്റെ പുസ്തകം നാടകീയ ശൈലിയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. या व्हिडिओ क्लिपिंगात आम्ही एक पंडिताक पळयता जो वेगवेगळ्यो धर्मीक शिकवणेचो प्रचार करता आनी जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्यात. जियोनाचेर आरोप मांडल्या पासत ताका प्रमोशन फावो जाला. तो टीव्हीचेर मुलाखतींत सांगता की परिशुद्ध पुस्तकांत उल्लेख केल्ले जायते पात्र बेस्तेच निर्माण केल्यात. जशे परी तोबीत, जुदीत, जॉब, त्या काळाच्यो चाली आनी रिती रविसो, त्या काळाची लोककथा, त्या काळाच्या उलोवणेच्या रिती सोडशी तांचो संबोध आसल्यान त्यो परिशुद्ध पुस्तकांत बरयल्यात. अशें प्रवादपण करून ताणें आपणाक प्रमोशन मेळोवन घेतलें. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സംസ്കാരത്തെ നിർണയിച്ച ഐതിഹ്യങ്ങളെ, കെട്ടുകഥകളെ, വെറും ഇങ്ങനെയുള്ള യക്ഷിക്കഥകൾ പോലെയുള്ള അപസർപ്പക കഥകളെ ഒക്കെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ ദൈവീക രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള മാധ്യമങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ വസ്തുത. യോബിന്റെ കഥ വിജാതിയുടെ ഇടയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട്. तर कोण तो जो दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता? हाचे विशीं परिशुद्ध पुस्तक आमकां कितें शिकयता? की जॉब ह्या पृथ्वीर जियेल्लो एक मनीस जावन आसा आनी हाचे विशीं जायते पुरावे आसात जे भोव व्हडल्या देवान परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरल्यात. जॅकोबाचें पुस्तक 22:5 वड. तांचे सोंसणीकायेक पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटा. जॉबाची सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी कसो सोर पदवेदारान शेवटाक ताका सुभाम आशिर्वाद दिलो तें तुमी जाणो. कित्याक सोर पदवेदार कोणवाळ्ळो आनी माये मोगाचो. जॉबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या. तर ज्या आत्म्यान जॉबाचें पुस्तक बरयलां आनी देवाचो परिशुद्ध आत्मो जो जॅकोबा वरवीं उलयला
तो फुटकिरो म्हूण हे विद्वान म्हणलोले पंडित शिकयनात काय? तर स्वताचो ओत्मो कोणाचोय आसा. जो कोण देवाचें उतर नाकारता ताचे ताई, वो जो कोण देवाचें उतर स्वत मानता ताचे ताई. म्हणटच जॉब नांवाचो मनीस खरेपणी आसलो आनी ताणें सैतानाचेर जैत व्हरून देवाक अभिमान दिलो आनी हे परी तो देवाचो इश्ट जालो. परतून एजिकेल 14:14 म्हणटा. त्या देसांत नोवा, दानियल आनी जॉब हे तेगूय जाण जियेल्ले जाल्यार ते आपल्या प्रमाणीकपणा पासत फकत आपणाक वाचयतले आसले. उलयता तो सोर पदवेदार देव. तर हाचो अर्थ असो की जेन्ना देव ह्या पृथ्वीचेर कोश धाडटलो तेन्ना नोवा, दानियल आनी जॉब ह्या पृथ्वीर आसतले. ते ह्या पृथ्वीर आसा तर ते कुटुंबांत जियेतले आनी तांकां बायल भुरगीं आसतलीं. तांकां आवय बापूय आसतले. तांचे इश्ट मित्र आनी सोयरीं आसतलीं. पूण देव कितें म्हणटा? ते आपल्या प्रमाणीकपणा पासत फकत आपणाकूच वाचूंक शकतले. कित्यांतल्यान ह्या पृथ्वीर पडचो आसा त्या क्रोधांतल्यान. तशें जाल्यार जॉब एक जिवो मनीस आसलो म्हूण देव परतून परतून गवाय दिता, अशें न्हय. पूण क्रिस्ती पंडीत कितें म्हणटा की जॉब एक काल्पनीक पात्र जावन आसा. आतां कोण दुसरे शुभ वर्तमान परगट करतात ते तुमीच थारायात. मोगाच्यान हे परी ते परिशुद्ध पुस्तकांत उल्लेख केल्ल्या जायत्या महान मनशांक नाकारतात. तेच परी आनीक एक प्रमुख व्यक्ती जाका नाकारला तो जावन आसा जोनस प्रवादी. आमी जोनस प्रवाद्याचे पुस्तकांतल्यान वाचुया. ह्या पुस्तकांत सोबा वो फिरकोस दितात ती आपली खासगी समजणी विशीं तुमी आदींच पळयलां वो आयकलां आसतलें. ते सांगतात की प्रवचन करूंक जोनासान निनिवेक प्रवास केल्लो म्हूण कांयच पुरावो ना. त्या पासत देवा खातीर असल्या मनशाची समजणी वाचूं नाकात. कारण जें कितें ह्या पंडितांच्या समजणेंत बरयलां तें देवाचें उतर वर्थ नासतलें करतात. पूण जोनासान निनिवेक वचून प्रवचन केलें म्हूण परिशुद्ध पुस्तक गवाय दिता. तोबिताच्या पुस्तकांत तोबीत आपल्या पुताक तोबियासाक सांगता, हांगा तावन पयस वच, कारण प्रवाद्याच्या तोंडी जें कितें सांगलां तें खरेंच घडोवन येतलें. आमी अशें परिशुद्ध पुस्तकांत वाचता की मोरचे आदीं तोबियास निनिवेच्या निसंटणा विशीं केल्लें भाकीत पूर्णतायेक पावलें म्हूण वाचतना देवाक दिनवासता. पूण ह्या सगल्या परस आमी येशू क्रिस्ताची साक्ष पळयता. माथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 22:12-40 वड. जोडटेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे पिणगे बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवंक दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी पळयात, जोनासा परस वर्तो हांगा आसा एकलो. तर येशून कितें म्हणलें? ताणें म्हणलें की निनिवेच्या लोकान जोनासाचें प्रवचन आयकतोच तांणी आपलें जिवीत बदल्लें. देवाचो पूत जो कूद देव जावन आसा ताणेंच साक्षी दिल्या की जोनस
नांवाचो एक मनीस आसलो. ताका निनिवेक धाडलोलो. थंय वचून ताणें परगोटणी केली आनी ताचें प्रवचन आयकून लोकांनी आपलें जिवीत बदललें. हे पिळगेच्या लोकांचेर आनी जोनसाचेर बावाट दवरिना ते ह्या पंडितांचेर कोणा वरवीं येशू क्रिस्त फर्मोण मारतलो? निनिवेच्या लोकां वरवीं. तर हे पंडीत जाणी तांकां पातकी आनी नोश्टे म्हणल्यात तो होच निनिवेचो लोक ह्या पिळगेच्या पंडितांची जोडटी करतलो. ही जावन आसा देवाची चॅलेंज. तर येशू क्रिस्त साक्ष दिता की जोनस प्रवादी जिवंत आसलो, पूण पंडित म्हणटात की जोनस प्रवादी जिवंत आसूंक ना. तर कोण सोत सांगता? देवान उलयलोली उतरां सोत वो जे कितें पंडित सांगता तें सोत? देव सांगता तें सोत जाल्यार पंडित परगोडटा तें शुभ वर्तमान जावन आसा हे दुसरें शुभ वर्तमान. मोगाच्यानो जियोनाची निंदा करता त्यो आयच्यो सभा जो प्रचार करता तें आमी तपासून पळयल्यार आपल्या भावार्थ्यांक ते केरीत कोरणे थंय व्हरून पावयतात. ते आमकां दिसून येतलें. एक उदाहरण कशें दुसरी समोर आवेस्वर 12:4. हो लोक आपल्या देवाक भोसतात ते पोरी तुमच्या सोर पदवेदारा देवाक मान नमस्कार दिवं नाकात. म्हणटोच देवाक बुजोवंक वो महिमा दिवंक कोणेय ओन बावार्थी धर्माच्यो चाली पाडूंक नजो. ही देवाची आज्ञा जावन आसा. आमी पोरण्या कोरांतली पुस्तकां नाकारूंक वो सांडूंक शकना, कारण न्हय धर्मदूतांनी न्हय येशू क्रिस्तान ती नाकारल्या. कित्याक तें बदलूंक तांकां अधिकार नासलो. वय येशू क्रिस्ताक लेगून अधिकार नासलो जाल्यार ह्या लोकांक तें कशें बदलूंक येता? तर आयज जियोनाची निंदा करतात त्यो सभा वो फिरगोजो कितें करतात? दुसरे व्हातिकन कावन्सिलाचें व्हडलें फळ म्हणल्यार दुसरे संस्कृतायेचे गूण आपणावप. ह्या महासभेच्या परिणामा वरवीं त्यो संस्कृतायो आपणावंक ताणें परगट केले. इनकल्चरेशन. तांणी संवसारांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यो रिती हाडल्यात आनी त्यो देवाच्या मंदिरांत हाडल्यात आनी तांच्यो भोसपाची रीत पद्दती फाळो दिलो. हें जाणा जावन घेवंक तुमी खंयच वेची गरज ना. फकत देवाचे बाजूक रावन उबे रावन तुमचे दोळे उक्ते करची गरज. ह्या पंडितांनी सगल्यो क्रिस्ती सभा वसल्या चाळी आनी रितीन भरल्यात. आतां आमकां सांगात दुसरें शुभ वर्तमान कोण परगट करता? परतो मातेवाच्या शुभ वर्तमान आवेस्वर 23:9 म्हणटा. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून ऊंच काडूं नाका, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. ही जावन आसा देवाची आज्ञा आनी न्हय एक सुचोवणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून ऊंच काडूं नाकात. एकल्याकूच मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. तुमकां एकूच बाप आसा, स्वर्गीचो बाप. कोणाक तो एक बाप जावन आसा? देवाच्या भुरग्यांक तो एक बाप जावन आसा. फकत देवाच्या भुरग्यांनीच ताका बाप म्हणून उलो करूंक येता. पण आतांचे पंडीत कितें करतात? ते सगळे
बाप फादर 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 जाल्यात. गांवच्या सभेच्या यादीक त्या उचल्या जाग्यार आसलोले उचल्या पदाचेर पर्यंत फादर्स जाल्यात. ते दुसऱ्यांक फादर म्हणून उलो करतात आनी आपणाकूय फादर म्हणून हेरांक बोड करतात. तुमी तांकां फादर म्हूण उलो करिना तर कितें परिस्थिती जातली ते चिंतून प्रयत्न करात. भिस्माक जोर बाप म्हूण तूं उलो करिनाय तर तो कशे तरेन वागतलो काय. प्रयत्न करून पळय तेन्ना तुका खात्री मेळटली. तर हे पंडित कुड्ड्या भाशेन देवाच्यो आज्ञा मोडटात, संतोष भोगतात आनी दुसऱ्याकूय तशेंच करूंक शिकयतात. आनी हे पोरी दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करतात. तर दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करता तो कोण जावन आसा हें स्पश्ट जाता. पण जीवनात एकूच बाप आसा, आमचो स्वर्गीचो बाप. तर जीवन एक लोकाचो जमो जो येशू क्रिस्ताच्यो आज्ञा आवडेता आनी सगळे भक्तीन पाळटा. जीवनाक एकूच बाप आसा, आमचो स्वर्गीचो बाप. आनी दुसऱ्या कोणाकूच केन्नाच बाप म्हणचे ना, केन्नाच ना. मातेवाचें शुभ वर्तमान 22:23 वड. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशेवूं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. ह्या आवेस्वराचो पयलो भाग तुमी वाचल्यार समजतले की हें धर्मदूतांक सोडून हेर लोकांक सांगूंक ना. देवा मुखार धर्मदूत आनी सगळे भावार्थी जावन आसा भाव भयणां. आनी तांचे मदलो कोणूच गुरू म्हणलोलो ना. येशून म्हणलें, तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव तसोच. हांव तुमचो गुरू आनी सोमी. तर गुरू कोण? येशू ख्रिस्त. पूण आयची परिस्थिती कितें? रिती रिवाजाचे गुरू, स्वतंत्र सुभाचे गुरू, वेगवेगळे याज्ञिकाचे जोम्याचे गुरू, वत्मीक गुरू, धर्मशास्त्राचे गुरू, तर सगळे गुरू जाल्यात. देवान कितें फरमायलां? तुमी कांय शिकोवची गरज ना, फकत हांवें जें तुमकां शिकयलां तें पाळूंक शिकयात. खुद येशू क्रिस्तान आपल्या पदरचें कांय शिकोवंक ना. ताणें सांगलें की म्हज्या पदरचें म्हज्यान कांय शिकोवंक जायना. म्हज्या बापान सांगलां ताचे भायर म्हज्यान कांय शिकोवंक जायना. देवाचो पूत जाका सगळी जाणवाय आसा तो अशें कुलीत करता तर मनीस जो एक किळो कसो नश्टेपणान जियेता तांच्यान कसो गुरू जावंक जाता? ते सगळे गुरू जाल्यात. जोण एकलो गुरू जाला, कोण दुसरे शुभ वर्तमान शिकयता. जीवन न्हय. जीवनाक एकूच गुरू आसा, सोमी येशू ख्रिस्त. जीवनाक एकलोच गुरू आसा, देवाचो पूत. ही सगळी उतरां एकाच कोऱ्या देवा बापा हातान आयल्यात म्हूण जीवनाक परिपूर्ण खात्री आसा. प्रवाद्यांनी जाणवायेन येशू क्रिस्तान वो सिसांनी उलयल्यात तरूय ती सगळी एकाच कोऱ्या देवा बापातावन आयल्यात आनी तो जावन आसा खरो गुरू म्हूण. हें जीवन शिकयता. तर कोण दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता? मोगाच्यान जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 22:3 वडींत
येशून परतीपाड केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्याथावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. येशू ख्रिस्त शिकयता की खरो बावतीज म्हणल्यार उदकान आनी आत्म्यान जल्म घेवप. तर आतांची सभा आनी पंडीत कितें शिकयतात? सोडवण मेळूंक तुवें बावतीज घेवची गरज ना. बावतीज घेनात तेवूय सारवार जातले. सभा हें शिकयता. येशू क्रिस्तान सांगला की तुका स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय तर तुवें आत्म्यान आनी उदकान जल्म घेवंक जाय. तूं उदकान आनी आत्म्यान जल्मूंक ना तर तुज्यान देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायना. पूण हे लोक म्हणटात बावतिजमाची गरज ना. तर कोण करो हो सोत उलयता? जो कोण येशू क्रिस्ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता ताका क्रिस्तांव म्हणटा. तशें तर पंडीत जे हाचे विरुद्ध शिकयतात ते जावन आसात जे फोट उलयतात. तर दुसरें शुभ वर्तमान कोण शिकयता? मोगाच्यान हाच्याहून अदीक देवाच्या उतराची निंदा केलेली आसा. सुटका 22:20 वड 1-5. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सोर पदवेदार तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराळांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे ना. मुर्ती घडू नाकात. वो मोडबार वो सकला पिर्तुमेचेर वो पृथ्वे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूच्यो मुर्ती करूं नाका. आनी तांचे मुखार सांगष्टांगी पडून तांकां भोजू नाका. कित्याक हांव सोर पदवेदार प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो द्वेस कोत्तोल्यांक संबंदी बापाच्या गुन्यांवाक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतवांक खास लायता. ही आज्ञा जावन आसा देवाच्या भुरग्यांक आनी दुसऱ्यांक न्हय. कोणेच मुर्ती करूं न्हय. क्रिस्तांव भावार्थ्यांक जावन आसा ही देवाची आज्ञा. तांच्या मुखार सांगष्टांगी पडूं नाका वो तांकां नमस्कार करूं नाका. येशू क्रिस्तान ही देवाची आज्ञा बदल्ल्या काय? शिसांनी ही देवाची आज्ञा बदल्ल्या? पृथ्वीमेर खंयसरूय देवा विशीं तांणी परगोडणी केल्या तेन्ना मुर्त्यो करात म्हूण केन्ना तरी तांणी उर्बा दिल्या? तर मुर्त्यो करचें शुभ वर्तमान कोणाचें शुभ वर्तमान जावन आसा? मोगाच्यान येशू क्रिस्ता आदी, धर्मदुतां आदी परिशुद्ध जिवीत जियेल्ले जायते मनीस आसले जे परी एनोक, एलिजा, जांकां मरण नासतना स्वर्गार उबारून व्हेले. देवान केन्ना तरी आमकां तांच्यो मुर्ती करून आमचे मध्यस्थी कशे तांचे लागीं मागणें करूंक सांगलां? मोगाच्यान सोबांनी दिसता तें वायट पयल्या आज्ञाची मोडणी जावन आसा. जिवनाच्यो मस्कोऱ्यो करतात त्या सोबांक आपूण देवाची पयली आज्ञा मोडटात म्हूण तांकां खबर लेकून ना. न्हय त्यो फकत मोडटात पूण तशें करूंकूय हेरांक शिकयतात आनी तांचेर अभिमान भोगतात. खंयचीय करणी पयली आज्ञा मोडटात काय ना तें कोणाकूय समजूंक जाय तर ताणें पयली आज्ञा कितें ती पयलें जाणा जावंक जाय. एक वस्त जी आमी सगळ्यांहून पयली जाणा जावंक जाय ती म्हणल्यार जाय ते पयली आज्ञा मोडणेची संभाव आसा जे देवाच्या पुस्तकांत बरयलोले आसा. मोइजेसा वरवीं
तो आमच्या लागीं उलयला आनी येशू क्रिस्तान आमकां ती पाळूंक शिकयल्या जशे परी ती बरोवन दवरलेली आसा. ताणें ती केन्नाच बदलूंक ना. देवान तातूंतल्यान कांयच काडूंक ना. तर पयली आज्ञाचे मोडणेचे जायते संभाव देवान आदींच पळयले आनी ही आज्ञा मोडिना जावन तो आपल्या भुरग्यांक अशें सांगून आडायता, भुरग्यांनो तशें करिनाका. ते करता तशें तुमी करिनाका. पूण कितें जालें? ही आज्ञा मोडपाचे सगळे रस्ते उगडले. ह्या मनशांनी आज्ञाचे महत्व समजून आसतना तांकां आपल्याक जाय तसो वेगळो अर्थ लायलो. ह्या परी अदीक गंभीरतायेन पयल्या आज्ञाची मोडणी जायत आसा. देवा बापान आनी येशू क्रिस्तान आमकां ताच्या भुरग्यांक कितें बसयलें? सासनीक जिवीत जोडून घेवची आज्ञा जावन आसा पयली आज्ञा. जो कोण पयली आज्ञा पाडिना ताका सासनीक जिवीत केन्नाच मेळचें ना. तर पयली आज्ञा मोडून आनी दुसऱ्याकूय ती मोडूंक शिकोवंक हे पंडीत कितें करतात? ते सैतानाचो हेतू पूर्ण करतात. तो म्हणल्यार ताच्या अधिकारांत आसलेल्या कोणाकूच सासनीक जिवीत मेळचें न्हय असो ताचो अर्थ जाता. तर आमकां सांगात, कोण हे दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता? सगळ्याहून चड गंभीरतायेन जीवन शिकयता तो विशय जावन आसा पयली आज्ञा. मोगाच्यानो देवाची जाणवाय आमकां पयली आज्ञा पाळूंक शिकयता आनी तयार करता तें आमकां दिसून येता. सगळ्या देवाच्या प्रवाद्यांक जाणवायेच्या आत्म्यान फुडें वेले म्हूण आमी परिशुध्द पुस्तकांत पळयता. हो आत्मो देवांतल्यान येता. तर देवान धाडलेलो प्रवादी जोझफ पोनार ह्या आत्म्यान भरोन व्हडा गंभीरतायेन पयले आज्ञा विशीं शिकयता. तुमी पयली आज्ञा पाळूंक जाय. पयली आज्ञा पाळून म्हणजे सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन देवा बापाचो मोग करून तुमकां पयली आज्ञा मोडूंक व्हरता त्या रस्त्यान तुमी फाटीं येवंक जाय. आनी अशें जोण एकल्यान सासनीक जिविता तयार जावंक स्वताच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जोझफ पोनारान शिकयलां आनी हेच जीवन भुरगीं संवसाराक शिकयतात. तर आतां तुमी आमकां सांगात, दुसरें शुभ वर्तमान कोण शिकयता? जीवन न्हय, भोगोर जीवनाची खेबाडां करतात. तांच्या सगळ्याहून फुडें आसलेल्यो त्यो सभा. तर मोगाच्यानो पयली आज्ञा मोडून सगळ्याहून अदीक वायट रस्तो खंयचो? सांताची पुजा करप. ते म्हणटात आमी सांताची पुजा करिनात. तर तुमी तांच्यो मुर्त्यो कित्याक केल्यात? तुमी तांकां फुलां कित्याक भेटयतात? तुमी तांचे मानाक धूप कित्याक लासतात? तुमी त्यो व्हरतात कित्याक? तुमी तांचेर तेल वतून तांचो उमो कित्याक घेतात? हें सगळें करूंक कसली गरज? साबास्तियमाक जिवेशी मारलो आनी तो भालयाई वरवीं मरून शहीद जालो म्हूण समजून लोकांन ताचे भाल्या वांगडा मुर्ती केली. हें अशें करून ताणें भोव व्हडा प्रमाणान देवाची पयली आज्ञा मोडली. तर हें सगळें ते कित्याक करतात? कित्याक देवाचो आत्मो तांचे कडचो आदींच काडून गेलो. कारण देवाचो आत्मो आसलेलो कोणूच ताची पयली आज्ञा मोडूंक शकना. तो खंयचेय मुर्ती मुखार साश्टांगी पडचो ना. कोणाची ती जावं ती मुर्ती एका सांताची वो आनी कोणाची. देवान हांगा कोणाकूय मोदेस्ती म्हूण नेमला. असल्या जाग्याचेर लोक कित्याक वेतात?
लोक येशू क्रिस्ताची परब समोर रोवणे परोस सांतांच्यो परबो चड आनंदान समोर उरतात. ते येशू क्रिस्ताच्या परबेवून सांतांच्या परबा विशीं चड चिंततात. तर ते सांतां थंय कित्याक वतात? तांची कामां करून घेवंक, संवसारी कामां पूर्ण करून, तांची गरज पयस करून, तांच्या भुरग्यांक विजा मेळोवन घेवंक, मागणें करून, वेगवेगळ्या सर्तीच्यो परिक्षा पास जावन तांकां परदेसांत नागरिकता मेळचे खातीर मागणें करून, घरां बांदून तांच्या दुवांक काजार करून दिवंक, तांचें प्रमोशन जावन ह्यो सगल्यो संवसारी इच्छा पूर्ण करून घेवंक क्रिस्तांव सांतां थंय वचनात काय? हें कोणाच्यानूच नाकारूंक जायना. असल्या कोणाकूय मोदेस्ती कशें देवान दिल्यात आमकां? हांव हें फकत आवय बापायक विचारता. हांव मानतां तुमी तुमच्या भुरग्याचो मोग करतात म्हूण. तूं मोग करताय त्या तुज्या भुरग्यांक जर आपली इस्कोलाची फी फारीक करून पयशे जाय आनी तो शेजाऱ्याक वचून सांगता आनी शेजारी येवन तुमकां सांगता की इस्कोलाची फी फारीक करूंक तुज्या भुरग्यांक पयशे जाय आनी ते तूं ताका दी, जाल्यार तुमकां कितें भोगतलें? तुमकां दूख भोगची ना? तुमी रागार जावची ना? क्रिस्तांवां हें करतात तेन्ना देवाचे विशीं कित्याक चिंतिनात काय? देव जावन आसा तो जो तुमचो खूब मोग करता आनी तो तुमचोच जावन आसा. जाका हाची खात्री आसा तो खंयच्याय मोदेस्ती सोरशी वेचना. येशू क्रिस्तान कितें सांगलां? की तो तुजे खातीर प्रार्थना करतलो म्हूण. ना, भोगोर तूं बापा लागीं माग, कित्याक तो तुजो मोग करता. आमकां फकत एकूच मोदेस्ती दिला, सोमी येशू क्रिस्त. तिमोथाक बरयलोलें पयलें पत्र 2:5 वड. हें सोत म्हणल्यार अशें, देव एकूच आनी देवाक आनी मनशाक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा. तो म्हणल्यार येशू क्रिस्त. येशू खरो मनीस. कारण एकूच देव आसा. देवा आनी मनशा मदें एकूच मोदेस्ती आसा, येशू क्रिस्त जो मनीस जालो. देवाचें उतर सत म्हूण तुमी मानून घेतात. हाचें मुखेल कारण कितें? ह्या पिंडगेक कितें जालां? पंडितांनी तांकां कसली करून दवरल्यात? देवान उलयलोल्या उतरां परस मनशांनी उलयल्या उतरांक चड मोल दिता तसलीं मनशां तीच जाल्यात. देवाच्या उतराक कोणूच मोल दिना. जायतीं जाणां देवाचें उतर सत म्हूण मानून लेगून घेनात. थोडीं हें देवाचें उतर म्हूण सांगतात, पूण खरेपणी तांच्यांनी ताचेर भावार्थ दवरूंक जायना. तुमी ह्या उतराचेर विस्वास दवरतात जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा की एकूच मोदेस्ती आसा, येशू क्रिस्त. आनी सभाग दावो करता की तो फकत कुरपे खातीर मोदेस्ती म्हूण. तर आमकां दुसरो आनीक मोदेस्ती दवरूंक ना. तशें जाल्यार जे मनीस ह्या सांतांक मोदेस्ती म्हणून मोहिमेवत करून आनी तांच्यो मुर्त्यो करून वेव्हार चलोवन ते आमकां खंयचें शुभ वर्तमान शिकयतात? आपोस्तलांनी शिकयलोलें तें शुभ वर्तमान खरें वो हें दुसरें शुभ वर्तमान. आमकां हें स्पश्ट जावन आसा, जिवनांत असले मोदेस्ती ना. देवाक आपलो काशा बाप म्हूण उलो करून जिवनाची भुरगीं स्वर्गीच्या बापाच्या हाजीरपणान मागणें करतात. तर हांगा जीवन दुसरें शुभ वर्तमान शिकयना. मोगाच्यान कोणाकूच जिवनांत कितें शिकयता तें जाणा जावंक जाय. तर जिवनांत
कितें परगडटा तें ताणें आयकूंक जाय. जे कोण जियोनाचेर आरोप करता तांणी खरेपणी जियोन कितें परगडटा तें केन्नाच आयकूंक ना. कोणाचेरूच फॉर्मळ मारचे आदीं ताचें आयकूंक जाय म्हूण तुमच्याच कायद्यांत बरोवंक ना कितें. ज्या मनशांनी जियोनाचेर हे आरोप केल्या तांणी कांयच आयकूंक ना. पूण जी आपलो भावार्थ सांडून जियोन सोडून गेल्या आनी जांकां सद्वार्ता समजूंक ना तांच्यो गोवायकी आयकल्यात. मोगाच्यानो हें कितें तें जाणा जावंक तुमी येवन आयकूंक पडटलें. कशे भाशेन तुमी आयकूंक जाय. देवान म्हणलें म्हजेशी येयात आनी मन लावन आयकात. आनी मोगाच्यानो हाचो जबाब जोआमाच्या शुभ वर्तमानांत आसा. बापान ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हणटच बापान ओडून हाडल्या शिवाय देवाच्या पुता सोडशी कोणाच्यानूच येवंक जायना. आनी ती आयली जाल्यार देखून हांगा सोत शुभ वर्तमान परगडटा तें तांकां समजोचें ना. आनी देखून ह्या भाशेन जायतीं जाणां परतून गेल्या. ह्या लोकांनी जियोन सोडलें आनी कांय विचित्र थियोरी रचल्यो ज्यो तांकां शिकयतात त्या वांकड्या मोनाच्या पंडितांक उर्बा हाडटात. परतून जायतो लोक जियोन सोडून वचूंक दोन मुखेल कारणां आसात. पातोक सोडूंक जायना तसलीं आनी ह्या संवसारांतलो सगलो संतोश आनी मोग सोडूंक जायना तसलीं थंयसर आसा. आनी म्हणून ती भायर सोदतात आनी आपूण खरो म्हूण सिद्ध करूंक जियोनांत परगडटात ते बरे खबरेची तीं खेबाडां करतात. तेच भाशेन हो लोक जो जियोन सोडून वेतात तीं जियोनाचो बदलो घेवंक सोदतात आनी फटकिरो आरोप करतात जाका याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री सोत म्हूण साथ दितात आनी हे भाशेन एका फाटल्यान एक देव निंदा करीत रावतात. शुभ वर्तमान वाचून पळय. येशू क्रिस्तान स्वताचें उतर परगडलें. कितल्या लोकांक सोत मानलें. जांकां हें सोत म्हूण दिसलें तांणी लेगून ताचेर भावार्थ दवरूंक ना. देव आमकां हाचें कारण सांगता. हाका दोन मुखेल कारणां आसात. पयलें पातोक सोडून दिवंक वो प्राश्चित करूंक तांचे लागीं जायना. हांगा इसायास प्रवादी बरे खबरेच्या दुतान पातका विशीं स्पश्टपणी सांगलां कित्याक परिशुद्ध आत्मो 3 वस्तू विशीं शिकयता. पातोक, नितीवंतपण आनी जोडटे विशीं. तर पातका विशीं शिकयतात तेन्ना तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणे कळोन येता की पयलें कितें शिकयलें तें चुकीचें म्हूण. पूण तें सोडून दिवंक तांच्या मनांत कसलोच आवडना. तांच्यान हें शुभ वर्तमान मानून घेवंक जावचें ना. तीं ताच्यो मस्कोऱ्यो करतलीं. 2000 वर्सां आदीं अशेंच घडलोलें. दुसरें कारण जावन आसा तें तांच्यान स्वताची मोहिमा सोडून दिवंक जायना. सेल्फ ग्लोरी. येशून म्हणलें हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी संवसारान ताचो द्वेस केलो. तर एक सोत जावन आसा देवाचें सोत उतर तुवें मानून घेतल्यार हो संवसार तुजो तिरस्कार करतलो. म्हणल्यार संवसारांत आसा ती मोहिमा ते मानेस्त जागे सगळें उतराक लागून नश्ट जातले. जे कोणाच्यान स्वताची मोहिमा एकामेकाक कडसून जोडून घेतात ती मोहिमा सेल्फ ग्लोरी एंड म्युच्युअल ग्लोरी आनी मानेस्त जागे सोडून दिवंक जायना जाल्यार ते हें स्वताचें उतर आयकल्यार पासून तांच्यान तें मानून घेवंक जावचें ना. ह्या भाशेन जे लोक जियोन सोडून भायर वेतात
आनी फोटिंगपणाचो प्रचार करतात तांच्यो साक्ष आयकून लोक जियोनाची खेबाणां करतात आनी आरोप घालतात. ह्यो सगल्यो कोरण्यो देवाचे नोदरे मुखार होलक्यो जावन आसात. मोगाच्यान देवाचें उतर स्पश्टपणे आमकां शिकयता. प्रकाशनेच्या 22 वोड 18 आनी 19. जी कोण ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां आयकतात तांकां हांव जुवांव ही शिटकावणी दितां. ह्या बाकितांक कितेंय चोडूंक कोणूय फुडें सोदतीत जाल्यार तांकां फावो ती खास लावचे लावून ह्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात तितलीं नोश्टां देव तांच्या माथ्यार देंवयतलो. आनी ह्या पुस्तकांतल्या बाकितांतलें कोणूय कितेंय उणें करूंक फुडें सोदतीत जाल्यार तांकां देव ह्या पुस्तकार बरयल्ल्यो आसात त्यो भासावण्यो भोगूंक दिवचो ना. जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी परिशुद्ध शारांत टिकाण करूंक तांकां मेळचें ना. पूण मोगाच्यानो CBCI कॅथलीक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया हांणी एक बायबल उजवाडीत केला. इंडियेन ताका कम्युनिटी बायबल म्हणटात आनी ह्या भाशेन तांचे वयर एक दुसरो आत्मो राज करता म्हूण सिद्ध जाता. सोबाचे वडील आनी अधिकारी जे आपूण खरें शुभ वर्तमान परगोडटात म्हूण दावो करतात तांणी एक नवो बायबल उजवाडीत केला. जातूंत वेगवेगळे श्लोक्स आनी दुसऱ्या धर्माची उतरां जोडल्या. ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിലെയും ഉപനിഷത്തുകളിലെയും വചനങ്ങൾ ചേർത്ത പുതിയ ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ ബൈബിളിൽ സാരി ഉടുത്ത കന്യാമറിയവുമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഗീതാഞ്ജലി തുടങ്ങിയവയിലെ ഉദ്ധരണികളും മീരാബായിയുടെ കൃഷ്ണസ്തുതികളും ചേർത്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈബിൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1990 മുംബൈയിൽ ചേർന്ന ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിത സമ്മേളനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭാരതീയവൽക്കരിച്ച ബൈബിൾ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അന്യമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വചനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമാണ്. ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ബൈബിളിലേക്കും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കും എടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് വ്യക്തമായൊരു ക്രൈസ്തവ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചായിരിക്കും മീരാഭായിയുടെ ഭക്തി, പക്ഷേ ഇവിടെ മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ യേശുവിനോടുള്ള ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്ത് മീരാഭായിയുടെ കവിത ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഉദ്ധരണിയെ അവിടെ ക്രൈസ്തവമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണവും ഭാരതീയ ശൈലിയിലാണ്. देवाच्या उतराचेर ही एक व्हडांतली व्हड देव निंदा जावन आसा. तर हो बायबल उजवाडाक हाडटल्या सोबाथाय स्वताचें शुभ वर्तमान परगट करूंक अधिकार आसा काय? दुसरें शुभ वर्तमान परगट करतात तेच जावन आसा. हे समजूंक कोणाकूच ओदीक आनी पुरावे नाकात. मोगाच्यानो आयकात. माकलोल्यांनी केलेल्या पोदवारपणाचे खबरांची घाण, जमीन हडप करपाच्यो खबरो, फावो केलोल्या अधिकाराचो आनी सत्तेचो दुरुपयोग आनी सैतान दिता ती मोहिमा सोदप हें दिसपट्टी सोबांतल्यान भायर सरता. आमी ह्या मनशांक ह्या वस्तू फाटल्यान धांवतात तें पळयता तेन्ना तांचे भितर आसलोल्या एका दुसऱ्या आत्म्याची आमकां समजिकाय मेळटा. ज्या मनशा भितर एक ल्हानशी उजवाडाची कीट पासून आसत तर ताका पूर्णपणी हाची खात्री जातली. पूण शुभ वर्तमान परगट करतल्यांक आनी पंडितांक हें कशें शक्य जातलें? आपलेच मनीस कोत्तात त्यो चुक्यो धांपूंक ते बिजी आसात न्हय. थोडे आजून सोबेची घाण ब्लीच करून धुवन वयल्यान धवो चुनो लावूंक बिजी आसात. नोश्टेपणां करतात आनी देवाचें उतर नाकारतात.
ते जावन आसात जे धवो चुनो लावपाचो कारभार करतात ते. तांकां शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? हेच ते मनीस जे दुसरें शुभ वर्तमान परगोडटा म्हूण सांगून जियोनाच्यो मस्कोऱ्यो करतात आनी देवाचे बरे खबरेची जी स्वताचें उतर परगट करता ताची घेवाणां करतात. देवाची बरी खबर जी ताणें धाडलोल्यांक आनी जियोनांत परगट करतात ते सासणीक जिवीत परगडटात. तर तुमी देवाचे बाजूक उबी रावल्यार हें तुमकां स्पश्टपणे समजून येतलें. देवाचें उतर साक्षी दिता. पयलो सुवाव 22:5-19. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्ट्याच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणो. तर शेवटाच्या काळांत सैतानाची शक्ती ताच्या उंचल्या पांवड्यार आसतली. हो वेळ जावन आसा जेन्ना अंत क्रिस्ताचो आत्मो संवसाराचेर राज चलयतलो आनी ताचेर ताचे दोनीपण आसतले. मोगाच्यानो त्या वेळार जी कोण देवाक आनी ताच्या राज्याक साक्ष दितली आनी जी कोण ताचे खातीर वावर करतली ती क्रिस्तांवां जावन आसात. पूण जी कोण केवळां करता आनी जियोन एक दुसरें शुभ वर्तमान परगट करता म्हणटात तांच्या करण्याचेर तुमी लक्ष दिया. जी सोबा आपूण शुभ वर्तमान परगट करता म्हूण दावो करता ती मेडिकल कॉलेजीस, इंजिनियरींग कॉलेजीस, जायत्या तरेचे कारभार आनी मॅरेज ब्युरोज चलोवपाक व्यस्त आसात. हें शिकोवंक येशू क्रिस्तान आपल्या शिसांक सांगलोलें. ह्या संवसारी राजा खातीर वावरूंक शिकयात म्हूण येशू क्रिस्तान आपल्या शिसांक सांगलोलें काय? मोगाच्यानो ताणें तांकां देवाचे राजा खातीर वावरूंक आनी देवाच्या राजा खातीर मनशांक एकठांवूंक अधिकार दिलो. पूण तांणी जोर संवसारी राजा खातीर आनी सैताना खातीर वावर केलो आनी उपरांत देवा लागीं येवन आपल्या कश्टाचो इनाम मागलो जाल्यार देव तांकां कितें दितलो? देवाचो पूत एम्परर इमॅन्युएल जाका मनसुबी करची पदवी दिल्या तो आयलो आनी तो जावन आसा जो सगळ्या वावराड्यांक आनी जे कोण सीश करतात आनी उपरांत येतात तांकां आपले इनाम दिता. आयकात, तो आयलो. ताच्या आत्म्या उदेशी हो ताच्या मनसुबेचो वरम जावन आसा संवसाराचेर आनी मागल्यात ते आपूण म्हूण दावो करून फटयतात तांचेर. कित्याक ताणें सांगलां मनसुबेच्या दिसाक हांवें उलयल्यां तीं उतरां एक नितीदार कशी वावरतलीं. तर तुमी तुमचे दोळे उगडल्यार खंयची सोबा जिका एक दुसरो आत्मो फुडाकार करता तें तुमकां दिसतलें. मोगाच्यानो देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना तूं देवाचे बाजू उबो रावन चवकशी करता वो चवकशी करपाचें तुका मन आसा तर जियोन वो एम्परर इमॅन्युएल दुसरें शुभ वर्तमान परगट करिना म्हूण त्या मनशाक दिसून येतलें. खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान परगटा ते जावन आसात आरोप आनी केबाणां करतात ते लोक आनी त्यो सोबा. मोगाच्यानो जायते मनीस आसात जे धर्मशास्त्र गोंडोल आनी दुसऱ्यो मनशाच्यो शिकवण्यो घेवन तांचो मेळ करून शिकयतात. आनीक अजुनूय जायते लोक जे जियोना विरुद्ध आरोप करतात आनी परिशुद्ध पुस्तकांतलीं जायतीं पुस्तकां भायर काडटात आनी तांणी तांच्या बायबल कॉलेजींनी शिकलां तें आसा तशेंच वोगतात आनी तें सत म्हूण दावो करतात
आनी हे भाशेन एक दुसरें शुभ वर्तमान शिकयता. They teach another gospel. जीवनात फकत देवाचें उतर परगट जाता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे सिसांनी परगटलोले ताचे विरोध केन्नाच कांयच परगट करूंक ना. जे कोण देवाच्या भासूक उबे रावतात तांकां हें समजतलें. पूण मोगाच्यानो जीवनांत परगटलोलें देवाचें उतर लोकांक वेगळें कित्याक दिसता तें आमी फुडें पळयतले. सगळे काळांत आनी सगळ्या जाग्यार सर पदवीदाराच्या नांवाक स्तुती आनी महिमा. आमेन.